काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे प्रकरणाची चौकशी करपी झा कमिटीचो रिपोर्ट जाहीर करचो म्हूण काँग्रेस मागता। रुबी रेजिडेन्सी केसींतल्या निलंबित आरोपी अधिकाऱ्यांक सरकारान परत कामार घेवन उंचेले पोस्ट दिल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोग काढलो। आरोपी अधिकाऱ्यांक कामार परत घेवपाचो आदेश रद्द करचो म्हूण काँग्रेसीन मागला। प्रशांत शिरोडकार आनी प्रदीप नायक ह्या काणकोणच्या आदल्या दोगा मुखेल अधिकाऱ्यांक कामार घेतल्यात, ते हे केसींत आरोपी आसात। काणकोणचे कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे केशीन निलंबित केल्लो आदलो काणकोणचो आरोपी सीओ प्रशांत शिरोडकाराक सरकारान आतां अवर सचिव म्हूण नेमला। दुसरो निलंबित आरोपी सीओ प्रदीप नायकाची मडगांवच्या हॉस्पिसिओ हॉस्पिटलान प्रशासकीय अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्या। प्रकरणाची चौकशी पुराय जाय मेरेन ह्या अधिकाऱ्यांक कामार परत घेवचे न्ही म्हूण काँग्रेसीन मुद्दो काडला। So Congress party demands that immediately make this report public without making any alterations, and these officers who were reinstated should be immediately, this order should be revoked. सांतिनेजचो नालो साफ करूंक नाशिल्ल्यान कामराभाट वाठारांत उदक भरले। सांतिनेजच्या नाल्या खातीर म्हूण पणजे महापालिकेन केंद्राकडच्यान पयसो हाडिल्लो, पूण जीएसआयडीसीन टेंडरूच काडलें ना। सीसीपीचो आयुक्त आनी जीएसआयडीसीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीस ताणें मुद्दम टेंडर दामून दवरले म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। पणजे महापालिकेक पूर्णवेळ आयुक्त नेमचो म्हूण काँग्रेस मागता। Our mayor was successful in getting almost 19.75 crores under the Jayanaram scheme for this Santinez Creek. Where has the money gone? CCP had passed the resolution with regards to this and sent it to the GSIDC for the tender kadbak dadille. Till date, tender is not floated by the GSIDC. Again, conflict of interest because GSIDC's MD is again the CCP commissioner. So we demand that immediately he needs to be sacked or relieved from the post of the CCP commissioner. Get in a full-time CCP commissioner. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। सोप्याची पावणी घेवपी कॉन्ट्रॅक्टरान फाटले 3 म्हयने फोंडे पालिकेक पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान पावणी रद्द करची म्हूण फोंडेचे वेपारी मागतात। पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान तशी सुचोवणी हे पयलींच केल्या। गरज पडल्यार प्रकरण कोर्टात व्हरपाची तयारी वेपाऱ्यांनी चलयल्या। बुधवारा बाजारकाराच्या बसकेत पालिकेक सोपो दिवप ना म्हूण थारलें। सोपो प्रस्नाचेर भासाभास करपाक पालिका बाजारांतल्या वेपाऱ्यांची एक बसका बुधवारा फोंडे बाजारांत जाली। सोपो वाडोवन दिवप ना अशें ह्या बसकेन थारलें। हो सोपो रद्द करचो अशी सुचोवणी पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान केल्या, ती मानून घेवची अशी मागणी ह्या बसकेन केली। सीओन आमकां सांगलें की आपल्यान जो सोपो टॅक्स वाला इल्लीगल चलता त्या आपल्या नोट घातल्या आनी ती नोट घातल्या की तो सोपो टॅक्स आसा ताका टर्मिनेट करचो म्हणून, आनी कायद्यान हें बरोबर आसा टर्मिनेट करचें। दुसरी तेणी कावन्सील मिटींग घेतल्या, ते कावन्सील मिटींगेक तेणी चीफ ऑफिसराक नासतना कावन्सील मिटींग घेतल्या आनी जे तांकां एक्ट खबर आसा काय तोही खबर ना, पूण जो चीफ ऑफिसर ना जाल्यार कावन्सील मिटींग इनवॅलीड। गरज पडल्यार कोर्टान वचपाची तयारी वेपाऱ्यांनी चलयल्या। दोनदा बंद दवरिले आनी हेंय आमकां करचें पडलें, आमी करतले। आनी बाकीच्या फोंडा वेपारी जे शॉपवाले ते आसा फोंडा तालुका म्हणजे तालुका न्ही म्युनिसिपालिटी एरिया, त्यांचे आमी समस्या हें घेतले, सपोर्ट घेतले आनी बंद दवरतले। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। चवथीक गांवांनी आनी आतां शारांनी सुद्दां घुमटांचेर आरती आनी फुगड्यो दिसतात। हालीं घुमट आनी आरती फुगड्यांच्यो सर्ती जावंक लागल्यात। मडगांवां विद्यानगर ओल्ड कॉलेज सार्वजनीक गणेश ट्रस्टान हालींच घुमट आरतींची सर्त घेतली। सर्तीत 7 पंगड वांटेकार जाल्ले। पळयात सर्तींतल्या कांय पंगडांनी घुमटाचेर केल्ल्यो आरती। इतल्याने खबरातीत रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग
prudent.